देवा sasna no mam tuka Zoe spora eklias deva Sasna no mam tuka Tu povorto, tu podveda Tu ci moima sogliak fanta Tu povorto, tu podveda Tu ci moima sogliak fanta Zoe spora eklias deva Sasna no mam tuka Zoe spora eklias deva Sasna no mam tuka Tu bovusta Akivo sonsar Suglirosna Tudzis deva Moto pritum Ako sonsar Suglirosna Tudzis deva Zoe spora eklias deva Sasna no mam tuka Zoe spora eklias deva Sasna no mam tuka बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी Amen जो असा जो असलो आणि जो आमचे मदें सदांच आसतलो त्या देवाची शांती आणि कुशालकाय तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं प्रितीच्या इश्टानो बापान हो संवसार रचलो आनी ह्या रचने वयर मनशाक अधिकार दिलो जे पोरी आपणे मनशा ताय आपुरबाय दाखयल्या तेच पोरी आतां मनशानय रचने ताय तीच आपुरबाय दाखोल करची हें मन ताचें जालें ह्या आधुनीक संवसारांत आयज मनीस दुडवाचे आशेन बरोवन ही देवान दिली रचना विकूंक तयार जाला आमच्या जाणट्यांनी आमकां दवरलेली गिरेस्तकाय सांबाळचे सुवातेर आमी ती निसंतोणाक पावोवंक फुडें सरल्या हे परिस्थितीन गरज आसा की आमी सगल्यांनी आनी अदीक करून तरणाट्यांनी ही रचना देवाचे एकेरीत देणें आमकां हें सत आमी वळखून घेवंक आमी जाता ते भाशेन ताचो परमास करूंक अशें करतना जेजूक आमच्या सांगाता घेवन आमी एकसुरी नात कित्याक तोच आमकां एका नव्या बोरवाश्यान भरता म्हूण ओळखून मिसाचे बेटेंतल्यान बापाचो आदार आमकां मागुया भाऊ भयणीनो देवान आमचे पासत हो संवसार रचलो आमी सुरक्षीत जिवंक आनी आमच्या हातांनी हो कायदो घातलो ताचो सांबाळ करूंक राखण करूंक आनी आमी ताचे सेवक जावंक पूण घडये जायते पावटी ताचो सांबाळ करची आमचो कायदो म्हूण आमी विसरल्या आमी घडये संवसाराचें निसंतन केलां आनी दुसऱ्याक जायते पावटी गुन्यांवकारी केला हांवें म्हजी त्या पासत देवा कडेन बोगसणे मागुया आनी बराबर म्हणुया हांव पातकी सोड पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध हे पसत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगल्यांक देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिवितापस मागूं आमेन सोम्या काकूत कर सोम्या काकूट कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूट कर सोम्या काकूत कर सोम्या काकूट कर मागुया तुमची सगल्यांची मागणी देवा मुखार दवरात जायत्या जाणांनी आपल्या पसत माग म्हटला तांचे पसत मागया
ज्या फिरगोर्जांनी आम्ही वावर करता त्याही लोकां पासत आमी मागुया आनी शेवटी आमच्या गोंयच्या राज्या पासत मागुया. पर्यावरण सांबाळूंक सोदतात आनी वावुरतात तितल्याय पासत मागुया. सर्वेस्परा आमच्या दोयाळ बापा, तुजो पूत जेजू येतलो तेन्ना तो वाडटलो तें सासणांक जिविताचें जेवण घेवंक आमकां फावो जावच्याक तुजे कुरपेन आमची काळजां तयार कर. ह्या मी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं करो देव पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी आमचे मदें राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. इसायास प्रवादेच्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या पर्वतार दोलबाराचो सोर्वेस्पर सगल्या पोरसांक बऱ्या बऱ्या जिन्साचें एक जेवण तयार करतलो आनी त्या जेवणार बऱ्यांतलो बरो सोरो वांटतलो. सामार बामार घालून रांदलोलें आनी रुचीक जेवण आनी गाळून काडलोलो तोरे तोरेचो सोरो. त्या पर्वतार सगल्या लोकांचेर पडलोलो आसा तो दुखीचो पड्डो तो काडून उडयतलो आनी सगळीं राष्ट्रां पांगरून दवरता तें मोडणाचें चेदोर पिंजतलो. सासणाक मोडणाचो भस्म करतलो आनी सगल्या पोल्यांचेर दुखां व्हांवतात तीं दोनी सोर्वेस्पर पुसून काडटलो. आख्खे पृथ्वीचेर आपले पोरजेची लॉज तो पयस करतलो. कित्याक सोर्वेस्परान अशी भास दिलोली आसा. त्या दिसा म्हणटली, पळयात ओ आमचो देव, आमची सोडवण करतलो म्हूण ताचेर आमचो विस्वास आसलो. होच तो सोर्वेस्पर, ताचेरूच आमी विस्वास दवरलोलो. ताणें आमची सोडवण केली देखून खुशालकायेचे उल्हास सोडटा आनी संतोश बरीत जाता. सोर्वेस्पराचो हात ह्या पर्वतार आसा. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सोर्वेस्पराच्या घरांत सदांकाल मोजें तिकान. सगळीं बराबर म्हणुया. सोर्वेस्पराच्या घरांत सदांकाल मोजें तिकान. पांचवी चार तुजी चोरवना, तुय म्हाका विसव तूं दिताय. तोंड उदका सोरी पावयताय. तुय म्हज्या ओतम्यांक जीव भरताय. मान राखून तुज्या नांवाचो नीच मार्गान म्हाका चलयताय. सबाब सोर्वेस्पराच्या घरांत सदांकाल मोजें तिकान. कालोखान खोंड्यांत हांव सांडल्यार कसलींच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्को ना लागींच तूं आसाय. म्हजेशी सदां तूं उबो. सांगाती दांड्या कोंक्या सयत गोठाय धीर म्हाका तूं दिताय. सबाब सोर्वेस्पराच्या घरांत सदांकाल मोजें तिकान. अजाप जावन दुस्मान पळयतात. रुचीचें जेवण म्हाका वाडटाय. दोमदोमीत माथ्यार तेल घालताय. बोलेपण करपा दिसान दीस घसघशीत म्हजेर देंवतली. देवदाना तुज्या मोगाची. सबाब सोर्वेस्पराच्या घरांत सदांकाल मोजें तिकान.
सासणाचें बिराड म्हाका गावलें ओर्चीत गोर म्हज्या देवाचें हेंच ठिकाण म्हज्या काळजाचें चोबा सर्वेस्पराच्या घरान सदाकाळ म्हजें ठिकाण सगळीं उबी रावया Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. पोले आपले पोरची सोडवण करूंक सोमी येता ताका मेलूंक तयार आसात ती सदोयो Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सर्वेस्वर तुमचे सव्या सूंग तुमचे सव्यासू मातेवा परमणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सुमिया जेजू गालिलेयाच्या दोर्या देगेच्यान गेलो आनी दोंगरार चडून थंय बसलो आनी लोकांची उरपोंजी तोंट्यांक कोयद्यांक कुड्ड्यांक मोन्यांक आनी हेरा वायटकारांक बरोबर हाडून तांचे सरशी आयल्यो आनी ताच्या पांयां लागीं ताणें तांकां दवरलीं आनी तांकां सगल्यांक ताणें बरीं केलीं मोनी उलयतात खोड फुटलेलीं धोड जातात तोंटी चलतात कुड्ड्यांक नदर येता म्हूण पळयोवन लोक अजाप जालो आनी इस्रायलाच्या देवाक परखडूंक लागलो पूण जेजून आपल्या शिसांक लागीं आपोवन म्हळें म्हाका ह्या लोकांचे चुरचुरे दिसतात आयज 3 दीस जाले म्हजे बरोबर आसात आनी जेवंक खावंक तांचे कडेन कांयच ना उपाशी तांकां धाडूंक म्हाका खुशी ना वेताना वाटेर तीं पडूंक आसा शिसांनी तांकां म्हळें तर एकसुरे सुवातेर इतल्या लोकांक जेवण दिवंक पावशे आमचे कडेन उंडे खंयचे आसतले आनी जेजून तांकां विचारलें तुमचे लागीं कितले उंडे आसात तांणी सांगलें 7 आनी थोडी धाकटुली मासली तेन्ना ताणें लोकांक दोरनीर बसूंक लायली आनी 7 उंडे आनी मासली आपल्या हातान घेतली देवाक दिन वाचून ती मोडली आनी आपल्या शिसांक दिली आनी शिसांनी ती लोकांक वांटली सगळीं दादोशी जायसर जेवलीं आनी उरलेले कुडके 7 करोड बोर तांणी एकठांय केले जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी वाखाणी तुका क्रिस्ता भावा भयणीनो मिसान वांटो घेता आसतना आमी सदांच म्हणटा पवित्र 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 दोल बारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान हेवन एंड अर्थ is full of your glory. वाको संसार देवाच्या वैभवान भरलेलो आसा म्हणटच भावानो आनी भयणीनो ह्या सुंदर सोबीत संवसारांत जी देवाचीच रचना जावन आसा ते आख्खे संवसारांत देवाचें आसणें आमी भोगूंक फावो आमी देवाचें आसणें न्हय बाग्योन फ्रांसीस शावेराचे एक इगोर्जेशी येता तेन्ना बाजिलिकाशी येता थंय भोगता थंय खऱ्यांनीच भोगता पूण देवाचें आसणें आमी केरीत भाशेन आख्ख्या संवसारांत भोगता एक झाड पळयतना दर्या पळयतना नदी पळयतना आनी एके भाशेन सगळें हिरवें हिरवें जें आमच्या दोळ्या मुखार दिसता तें सगळें पळयत आसतना आमकां देवाचो उगडास येवंक जाय कित्याक देव जावन आसा ओरोम आनी शेवट ह्या आख्ख्या संवसाराचो पूण मनशान कितें केलें हांवें आनी तुवें हांवूय गुन्यांवकारी जावन आसा कित्याक जायते फावटी घडये हांव पाद्री कसो म्हजें तोंड बंद केलां आनी जें कितें करूंक जाय आसलें तें करिनासतना दवरलां सीन ऑफ ओमिशन आनी ते पासत भाऊ भयणीनो सगळो आमी जें पळय पळयता संवसारांत जायती डॅमेज ह्या देवाच्या सोबीत संवसाराक आमी केल्या देवानो संवसार पवित्र रचलेलो
हे पवित्राय ह्या संवसाराची आमी एके भाशेन साबार तरेनी बसतायल्या. जमीन बसतायल्या कशी गार्बेज पड्यात तुमच्या गांवांनी जावन एक एकल्याच्या. तुमच्या गांवांनी वचोन आमी कितें काडलें रोखडें वयर डोयलें थिंगा सुणी हातात गोरवां हातात सगळें गार्बेज वेता थंयसर आयज गार्बेज एक व्हडलो इश्यू. जमीन एके भाशेन अपवित्र केल्या. आमी उदक खूब पवित्र केलां. वॉटर पोल्युशन, लँड पोल्युशन, वारो अपवित्र केला. आनी ते पासत भाऊ भयणीनो जें देवान आमकां दिल्लें ताचें आमी निसंटन केलां. आमी पळयात आयज काल केदे व्हडले दोंगर आसले ते दोंगरार व्हडले व्हडले आमी बिल्डिंगां बांदल्यात. एके भाशेन रानां केल्यात बिल्डिंगांची. आनी देव आनी एके भाशेन जेन्ना तूं सोयंबाचेर आड जुसता सोयंबी तुजेर आड जुसता. आमी गांवांनी पांडी आसल्यो पांडी उदकाच्यो. आयज पांडी पुरयल्यात आनी आमी आतां ताचेर घरां बांदल्यात. प्लान पास केलो पूण आतां कितें जाता पावस पडटा तेन्ना उदक वचपाची वाट ना म्हणटच बुडटी. मुगे उदक हांव घेयना तुगे उदक तूं घेयना. आनी एके भाशेन उदकाक लागून जायते फावटी आमच्या गांवांत एके भाशेन जायतीं केस्तांव जातात. एकामेकाचें आमी उदक घेवंक सोदिना कित्याक पांडी पुरयल्यात. आनी ते पासत आयज सगळें निसंटन जालें. सोयंबाचें आसलें तें आमी एके भाशेन मोडून उडयलें. आयज वेळो पळयात आमच्यो गोंयच्यो. एका तेंपार वेळेर वचोंक एकदम बरें दिसतालें. आयज ट्युरिजमाच्या नांवान आमचे वेळेर वचपाक आमकांच गोंयकारांक एके भाशेन जायते फावटी खरो अधिकार ना. आनी हे भाशेन जावं शेतां आमची पळयात. शेतां आमी रोयनासतना दवरल्यान आनी आयज ती जेन्ना उडपी उक्ती जाता प्लॅन उक्तो जाता तेन्ना आमी थंयसर ते सेटलमेंट झोन केल्यात आनी थंय आयज घरां बांदल्यात धाकटे धाकटे प्लॉट्स केल्यात. भाऊ भयणीनो आमी सगळीं गुन्यांवकारी जावन आसा. थोडे चड गुन्यांवकारी थोडे उणे गुन्यांवकारी. पण आमचें आयज पातक हें आमी ओळखून घेवंक जाय. कितें बसत आयचो विशय काय बरो रोचणेचो राखणदार आनी सेवक आमी जोण एक एकलो. आमी रोचना देवाची राखूंक जाय. वाय वी नीड टू सेव द वर्ल्ड. पयले सुवातेर आमकां रावंक ओर प्लॅनेट गरजेचो. आमचें जिवीत सांबाळूंक ही आख्खो निसर्ग गरजेचो एनवायरमेंट गरजेचो. आनी ते पासत जितलो आमी निसर्गाचो सांबाळ करतले तितलोच आमी आमच्या जिविताचो सांबाळ करतले. निसर्गाची आमी दुयेस करतले दुस्पट करतले निसंटन करतले आमी आमच्या जिविताचें निसंटन करतले. उदाहरण दिता. आवयच्या कुसव्यान भुरगें आसता आनी ह्या भुरग्याक तो आवयचो कुसवो एक एनवायरमेंट जाता. जेन्ना आवय कितें टॉक्सीक पॉयजनस ते घेता वो तें जाता जावं सिगरेट ओत्ता आवय जाल्यार त्या भुरग्याक वायट जाता. ताचो एनवायरमेंट पिड्यार जाता. तेच भाशेन आमी भावा भयणीनो वच अर्थ जावन आसा एक भाशेन प्लॅनेट अर्थ जावन आसा थंयसर आमचें जिवीत आमी सांबाळूंक शकता. हे प्लॅनेट अर्थ आमी एके भाशेन थंयसर आमी ताचो सांबाळ करिना जाल्यार आमचें निसंटन करतले. आयज म्हणटा हांव क्वॉलिटी लायफ क्वॉन्टिटी लायफ न्ही क्वॉलिटी लायफ. आनी क्वॉलिटी लायफ आमी जियोंक ह्या निसर्गाचो आमी सांबाळ करूंक जाय. हवामान एअर ऑक्सिजन फाटल्या दिसांनी ऑक्सिजन ना जावन ऑक्सिजन कितलो गरजेचो व्हेंटिलेटराचेर सांबाळून कितले जाण मरून गेले ते आमी पळयल्यात. म्हणटच ऑक्सिजन देवान आमकां फ्री दिला. देव कितलो बरो ते बसत आमी भाऊ भयणीनो जशें म्हणला स्वर्ग आनी संवसार भरला ताच्या वैभवान. देखूनच आमी ह्या निसर्गाचो एनवायरमेंटाचो सांबाळ करूंक जाय. दुसऱ्याक लागून न्हय आमकांच लागून. दुसरे सुवातेर आमी निसर्गाचो सांबाळ करूंक जाय कित्याक निसर्ग जावन आसा आमचें घर कॉमन होम. कॉमन सगल्यांक कसल्याय धर्माचो भेदभाव ना. सगल्यांक आमची गरज तें आमचें होम जावन आसा आमचें घर जावन आसा. आमी तातूंत भिराड करता. निसर्गांतल्यान आमकां जेवण मेवता. निसर्गांतल्यान आमकां भलायकी मेवता. वारो बरो ना भलायकी पिड्यार. म्हणटच आमची भलायकी आमी सांबाळूंक आमी वावर करूंक जाय कित्याक हें जावन आसा आमचें सगल्यांचें घर भिराड कॉमन होम. आनी ते पासत आमी ताचो सांबाळ करूंक जाय. आमी सगळीं इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम आनी ते पासत आमचे मदें संबंध आसा. रानां मदें आनी आमचे मदें संबंध आसा. जनवरां मदें आनी आमचे मदें संबंध आसा. दर्या मदें आमचे संबंध आसा. हो इकोसिस्टम आमी सांबाळूंक जाय. बॅलन्स हारलें जाल्यार सगळें पिड्ड्यार जालें.
भाऊ भयणीनो, आमी गुन्यांवकारी सगलीं ह्या एके भाशेन निसर्गाचें वायट जावपा खातीर तिसरे चवथे सुवातेर आमी ताचो सांबाळ करूंक जाय. कित्याक फुडले पिळगेक आमी कितें तरी दिवंक जाय. आमच्या शेमायन आंबे पणस लायले म्हूण आमकां मेवले. इंटर जनरेशनल जास्टीस म्हणटा हांव ताका. इंटर जनरेशन जास्टीस म्हणजे एका फुडले पिळगेक येता ताका आमी बरें दवरूंक जाय. आमी बरें तें एन्जॉय केलें जाल्यार फुडले येता तांकांकूय बी बरें दिवंक जाय. म्हणटच भावानो आनी भयणीनो, आमी ह्या जगान जियेत आसतना आमी ह्या सैमाचो सांबाळ करची आमकां सगल्यांक हक आसा, सगल्यांक जबाबदारी आसा. जाल्यार आयज जरी निसंटोन जाता, आमी गुन्यांवकारी अशें कित्याक म्हणटा हांव, जेन्ना कोण तर कितेंय बांदता, इसपा भायर इलिगल स्ट्रक्चर काडटा, आमकां सगल्यांक पावर आसा, पिपल्स पावर. तो आमी उजार करूंक ना. आमी दोळे धांपल्या आनी आमी ओगे रावल्या. ते बसत आमचे आयज पॉलिटिशियन्स आपल्याक जाय ते भशेन करतात. रिजनल प्लॅन आसा, व्हडल्या झाडार मनीस तो प्लॅन करतात. ओडीपी उक्ती जाता तेन्ना खेरीत भाशेन लायन मारली, सेटलमेंट दोन जालो. आनी हे भाशेन आमी कितें करूंक जातालें तें आमी करिनासतना दवरता. आमचे कडेन कितें करूंक जाता ओ सर हें सांबाळूंक, पर्यावरण सांबाळूंक तें आमी करूंक जाय. पयले सुवातेर आयज थ्रो अवे कालचे, उडयलें, उजार केलें, उडयलें, थ्रो अवे असलो कल्चर आमी बंद करूंक जाय. आनी एके भाशेन जाता तितलें उणें जावं लायट उणी उजार करप. फॅन चलता घरान, लायट ऑन आसा, कोण ना. रिड्यूस, रियूज, कितें परत उजार करूंक जाता. पोतयो घे, आमी तुज्या ज्यो लुकटाची पोती घे बाजारान वयता आसतना, रियूज, परत परत रियूज कर. रिसायकल कितें करूंक जाता तें रिसायकल कर. आनी हे भाशेन आमी भाव भयणीनो ह्या पर्यावरणाचो आमचे पासत आनी फुडले येतले पळचे पासत तें आमी सांबाळूंक दवरूंक जाय. तेची राखण आमी करूंक जाय. आमचो कायदो जण एकल्याचो. तर भावा भयणीनो, आमकां देवान दिल्लो कायदो आसा आनी आमकां जबाबदारी आसा म्हूण आयज ओळखून घेवया. आमी ह्या रचणेचे सेवक म्हूण ओळखून घेवया. आनी एके भाशेन आमच्या भुरग्यांकूय तें आमी घरान पासून शिकोवया. न्हय इस्कॉलानूच आमी शिकता खरें, पण आमच्या घरान नितळसाण सांबाळूंक, आमच्या घरा भायर नितळसाण सांबाळून, आमच्या गांवांत नितळसाण सांबाळूंक जेन्ना आमी एक जण एकलो वावुरता, when I become the change, change happens. When I want others to change, change will never happen. I must start with me. The change should begin with me. तर बाबा भयणीनो, हे मनान धरून आमी केरीत भाशेन वावुरया. आनी देवाक जितले फावटी हांव झाड पळयतां, नदी पळयतां आनी हें गोंयचें सुरपाय सोबिताय पळोवन कितले ट्युरिस्ट येतात, तितलेय फावटी हांव जें पळय कितें पळयतां देवाक आर्गां दिवंक म्हजें मन देवाक उळयर उबारूंक. सायबा आर्गां तुका ह्या झाडां पासत, आर्गां तुका ह्या रोचणे पासत. आमी देवाक आर्गां दीत रावंक आनी हें सांबाळूंक आमकां शिकय म्हूण मागुया. उबी रावया. आमी केरीत भशेन ह्या वेळार जायत्यो वस्तू आमचे कडेन घडोनात, ते देवाच्यान जाता तशें ओळखून घेवंक कांय मागणी देवा मुखार दवरुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्वांनी, याज्ञिकांनी तशेंच मोटवाशांनी लावदातो सी हाचे शिकवणे प्रमाणे आख्खी रोसना आमचें सोमेस्तांचें घर आनी ताचो सांबाळ करूंक दर एकल्याची एक व्हड जबाबदारी. हें सत वळखूंक आनी पोरचेक ही शिकोवन दिवंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता हांव तुका. उदरगतीच्या नांवान आयज आमचें राजकारण चलयतल्यांनी रोसनाचेर वायट घडटा ताचेर निशेध मारूंक आनी आपलो खासगी वायदो पळयनासतना सोमेस्तांचें बरेंपण चिंतून आपलो वावर करूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता हांव तुका. आयज मनीस दुडवांचे आशेन भरून आपलें घरदार
जावं बाटां बेसां विकूंक तयार आसात. आमच्या पुर्वजांनी आमकां दवरलेली रोचणेची गिरेस्तकाय आमी सगल्यांनी आनी अदीक करून तरणाट्यांनी सांबाळूंक तांची जबाबदारी. हें सोत सगल्यांनी वळखूंक आनी ताचे पासत वावरूंक बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता हांव तुका. आमची तरणाटीं आयज खुशालकाय अणभवूंक जायतें कितें करतात, पूण जेजूक इल्लो वेळ दिवंक खंय तरी चुकतात आनी हाकाच लागून जायते पावटी जिवितान सांडटात. जेजूक आपल्या जिवितान येवकार दिवन आमचेशी राव म्हूण ताका विनोती करूंक बरेपण आपणावंक बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता हांव तुका. आयज जायतीं जाणां रोचणेची राखणदारां जावन भ्रश्टाचाराचेर ओनीत आनी वायट दिसता तें नापयत करूंक वावुरतात. असल्या भावा भयणांक देवा बापान कुरपेन भरून आनी ह्या तांच्या बऱ्या वावरांत तांकां दुसऱ्यांचो आदार मेळून जोयत फावो जावंक बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता हांव तुका. तुमचे मागणें देवा मुखार दवरात. बापा, सगळे खालतीकायेन आनी बावर्थान आमी आमच्या काळजान आशिल्लीं आनी आमचे भयणीन केल्ली मागणी तुज्या म्हऱ्यान दवरता. ती तूं स्विकार कर आनी हे रचनेचो सांबाळ करूंक आमकां सगल्यांक कायदो आसा म्हूण आमच्या मनान तुज्या आत्म्या उदेशी घाल. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. भेटयता ही आमची दानां, तेच बरोबर आमची चिंतनां. मानता तसली कर वरदानां, बदल सोम्या आमची मोनां. दिता तुका फुलां फळां, बदल आमची शेतां मळां. उत्पन्न करच्या कदीक फळां, मागता आमी तुजी बाळां. भेटयता ही आमची दानां, तेच बरोबर आमची चिंतनां. मागता तसली कर वरदानां, बदल सोम्या आमची मोनां. हे आमचे आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेधार देवा बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाखाने मेळीक आमच्या अन्याय सरस्वती मानून घेवं. बापा, सगल्या काळजान तुजी भक्ती करूंक ही बोली आमी तुका समर्पिता. तुजे अगणित पदवेन सोडवणीचे वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवितान आमकां ओदीक ओदीक वांटो दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सव्या आसूं. तुमचेय सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या जिव्या देवाक आमी दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनांच्या देवा, सर्व खाडी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो.
ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो किरकोळ मनशेपण घेवन पळय आपले आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुरविल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदुतां बराबर आनी सर्गींच्या सोल दोलबरां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायतांव. Povit, 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 dolbaranzo sorves porto, sorganic soy, un sorgitu cazoy, zoy, un sorgitu cazoy, zoy. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इन देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतांव जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही मोजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच पोरीं जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्यांक तुमचेय पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक कोरात. Bawartaco gut porgotuja. Sumia Jesu ami odokatao, ani ekautit lepietao, didlis fauti tu voi bavan sor, ami tuje moron porgotao. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी आयज भक्तीपणी उगडास करता. ओ जिविताचो उंडो ही सोडवणीची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडन रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोंयच्या गोवडी बापा आनी सगळी आदनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणांचो बरवंसो धरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. सगळ्या मेल्ल्यांचो उगडास करात. अदीक करून जी कोण पर्यावरण सांबाळूंक वावुरताली ती मरून गेली व तांकां मारून उडयली तांचो उगडास करुया. तांकां
आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुझें पोट जोडीत मुखा मोड पडेंक फावो कोर. आमा सोमेस्तांची एमिसा बेटेक आजीर आसात तांची, जांचे पासत आमी मागलां तांची, पर्यावरण सांबाळटात तांची, सगल्या थोरण्याट्यांची तूं दया कर म्हण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती, तिचो पोती बागेवन झुजे, बागेवन दोरनुता आनी सर्व काडीन तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बराबर, बागेवन फ्रांसीस शावियारा बराबर सासणांच्या सुखान बापा आमकां सगल्यांक एक दीस तूं वांटो दी आनी तांचे संगता तुजी मोहीम गावंक हे व्हडलें बाग आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. आमेन. बापान केदो सोबीत सुंदर संवसार आमच्या हातान घालो. ह्या गोंयच्या देशांत राज्यान सोबीत सुंदर जाचो आख्खो संवसार तोखणाय करता. ह्या गांवांत आमकां रावंक देवाचीच खुशी जाली. तर ह्या आमच्या गोंयच्या राज्या पासत देवाक आर्गां दिन वासुया. इतले सोबीताई पासत सगल्या झाडां पेडां दोंगरां नदी पासत सगल्या मनशां कुळा पासत देवाक आर्गां दिवन बराबर म्हणया. आमचे बापा तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो खीर आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चिडलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां टाळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सोर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय, शांती, कुशालकाय, बरी भलायकी आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवशान उतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पण जमलेले तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर तूं दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूंक. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक जेजूची शांती दिया. देवाची शिळे संवसाराचे पाप काटेले आमची काकूट कर. देवाची शिळे संवसाराचे पाप काटेले आमची काकूट कर. देवाची शिळे संवसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. होच तो जेजू संवसाराची राखण करूंक खेरीत भाशेन आमकां शिकोवंक आयलो. ह्या जेजूक घेतात तितली सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितरीचे म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. कातोलीक धर्मान जाणें बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्याव घेवंक आपल्या जाग्यार उबी रावची. कुमन्याव शेवल्या उपरांत तुमी बसची. While we greatly appreciate the presence of members of other religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may remain standing to receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity.
काथोलिक धर्मामध्ये जाणी बावतिस्म संस्कार घेतलेले आहे ताणीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. वे कैथोलिक जिन्होंने कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए अपने जगह पर खड़े रहे. Gesù dacquel ami fate, tacia jivan ami jivi. Gesù dacquel ami fate, tacia jivan ami jivi. Dacquel laila ocha bahapan, di samarda mae mohogan. Odik forvol, gurcha mona, farte benta gurche mapa. Gesù dacquel ami fate, tacia jivan ami jivi. Gesù dacquel ami fate, tacia jivan ami jivi. Hauti dacquel tumi fate, moje sove rigun rahonche. Veli nariglo le fate, nirforzat le sukun vete. Gesù dacquel ami fate, tacia jivan ami jivi. 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 Rigun rabat moje sohove, hawirauta tumche sohove. Fogodon shnei jivi tumche, suba porin suforzatle. Gesù dacquel ami fate, tacia jivan ami jivi. 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 Moje vire jivi tumche, sarkes nirfor, sarkes rite. Moje sove Aki jirin, boronetle moje satle. Gesù dacquel ami fate, tacia jivan ami jivi. Gesù dacquel ami fate, tacia jivan ami jivi. मोगाडिश्टानो ह्या वेळार आमचे दोळे तांपून आमच्या काळजांत आयिल्ल्या जेसूक आमी दिनवासुया. तो जावन आसा सृश्टीचो रोचणार, तो जावन आसा आमचो दोनी. घालतेपणान ल्हान विकायेन तो आमचे भितर आयला. ह्या खातीर आमी ताका दिनवासुया. आयज अंतोर गितान स्तोत्रकार उद्गारता
सुरविसपूर म्हजो गवडी कांयच म्हाका उणें ना जाला ओ इश्टानो जेजू आमचो गवडी पांचवो चोरू मेळटा थंय विसो दिवंक तो आमकां व्हरता शितोड नितोड उदक आसा थंय आमकां व्हरता तर ह्या वेळार ह्या आमच्या सोम्याच्या हातांत आमचें जिवीत आमी घालुया सगळे आमचे सूख दूख अडचण्यो ताच्या हातीन आमी समोर पळोवया आनी आमचें जिवीत ताच्या हातांत आमी घालुया उबी रावूया बापा या तुझ्या दैवीक जेवणाच्या बळान पातकांतली आमी सुटो आनी जेजूच्या जल्माचे परबेक आमी उर्बेन तयार जावं या मी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं मिसाची भेट समोर उमलोल्या आनी देवा उतराची मोडणी केलोल्या फादर गेब्रियल कुटिनो हाका आमचे दिनवास तशेंच गायनाची मांडवळ केलेल्यांक आमचे दिनवास सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर तुमच्या गरब्यांचेर आनी आमच्या गोंयचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं वचून यात पृथ्वेची राखण करूंक तुमकां सगल्यांक जेजूच्या नांवान धाडटा देवाचे व्हड उपकार भयणी भावानो ह्या वेळार आमी बायगमन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचे मागणे करतल्या बायगमन फ्रांसीस शावेरा भाग्यून फ्रांसीस शावेरा जेजूच्या मोगान जेजूच्या मोगान तुझे काळीज तुझे काळीज सगळेंच लासतालें सगळेंच लासतालें देखून देखून जेजूचे नांव जेजूचे नांव आनी सोडवणेची आनी सोडवणेची बरी खबर बरी खबर पोरकुटुंब परगोटूंक देसा देसांनी तूं देसा देसांनी तूं गेलोय तूं गेलोय आनी तुजो जीव आनी तुजो जीव सोरोवन मेलोय चोरून मेलोय ह्या पासत ह्या पासत बापान बापान तुका सोरगार तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान आनी संवसारान तुजी कूड लेगून तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना कुसूंक दिली ना ह्या देण्या खातीर हे देणे खातीर संतोषान संतोषान आमी बापाक आमी बापाक दिनवासता दिनवासता आनी आतां आनी आतां आमचेच पासत आमचेच पासून तुजी विनंती तुजी विनंती मागता मागता जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें खेरीत भयणी आमच्या कुटुंबा पासत आमचेच पासत मागता आसतना आमच्या सृश्टी पासत आमी मागुया सृश्टी पासत झगडटल्यांक ताची राखण करूंक झूज करतल्या पासत आमी मागुया आमचे ओत्रेक बापाक बापाक मानता तसले जाल्यार मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन तुजे विनंती ते शार्ती पावय म्हूण शांती शांती पावय म्हूण आमी मागता आमी आमी मागता मागता आनी सोगटा पासत सप्ता पासून तुजे बरोबर तुजे बरोबर जेजू वरवीं जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे पवित्र आत्म्या सवे बापाक बापाक वाकांटा वाकांटा आमेन 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 San Francisco Xaviera, Wodakura, Rati Samcha Moga, La Storia, Besangal Saiba, Rajar Goicha, सांभाळून सदाका गोपान तुझ्या बेसांगाल सायबा शारार गोंयच्या सांभाळून सदाका गोपान तुझ्या इष्टा
इस्तानो मागता सगल्यांनी सवकासायेन माटोवांतली भायर सरची. आयज बागीवन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो 8वो दीस. दिसपट्ट्या मिसांचो वेळ 5 वाजता, 6:30 वाजता, 8, 9:30, 11 आनी आयज 12:30 वाजता पुर्तुगेज भाशेन मीस जातले. उपरांत दोनपारच्या 2 वाजता, 3:30 वाजता, 5 आनी 6:15 वाजता इंग्लीश भाशेन मीस आसतली. कुमसाराक तुमच्यान आयज बासिलिकेच्या साकिस्तीन सकाळचे 5:30 ते 11:30 आनी सांजेच्या 2:30 ते 5:30 पर्यंत वचूं येता. फाल्यां डिसेंबराचेर 2 फकत सकाळच्या वेळार कुमसारां आसतलीं. सांजेच्या वेळार आनी फेस्ता दिसा कुमसारां आसची नात. बासिलिकेंत ओगेपणान पवित्र संस्काराची बसवण चालू आसा. जाय तांणी थोडो वेळ जेजू सांगाता थंयसर सारूं येता. तुमच्या खाशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेली कसलीय वस्त मेळत जाल्यार बासिलिकेच्या हेल्प डेस्काशी वचून दिवची. कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत वचून कळोवचें.